मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सव मस्त विजृंभणेच्यान चालू आसा आनी आतां तुम परतगाळी खंयच्या मठाक तुमी विजीट केला तेन्ना तुम फस्ट प्रॉमिनंट जावन दिसचें एक देवस्थान म्हळ्यार वीर विठ्ठल मंदिर. तुमी आतां पसून विडियोसांत फोटोसांत पळयल्ले उरतले. हाचे कसो ग्रँडियसनेस आसा ते उठून दिसता. आज आमगेले बस जॉईन करता आसाची वीर विठ्ठल मंदिराचे डिझायनर्स आनी आर्किटेक्ट्स श्री अरुण नायक, श्री प्रवीण नायक आनी श्री आकाश नायक. तांगेले कसं डिझायन प्रोसेस आसा, त्यांनी बांदिल्ले कसं एक मॅथडॉलॉजी आसा ते समजून घेवया म्हणून एक व्हिडिओ करता आसाची. लेट्स गेट इन टू इट. तर अनुदाद हे स्टार्ट कशें जालें म्हळ्यार आतां इतलो व्हड आमकां हे दिसता भव्य एक मंदिर दिसता. प्रोसेस कशें स्टार्ट जालें? पहिल्यांदा आमगेले परमपूज्य स्वाम्यांक चरणकमलांत नमस्कार करता. तशी वीर विठ्ठल आनी श्री रामदेव हांक स्मरण करत आनी होड स्वाम्याले विद्याधराज स्वाम्याक सुद्दां स्मरण करत. आज तुमी कसो म्हाका प्रश्न विचारत आसा वीर विठ्ठला मंदिरा बद्दल ते सांगच्याक मत उत्सुकत बी आसा. एक म्हळ्यार 2.5 वर्सां फाटीं 2.5 वर्स म्हळ्यार ऑलमोस्ट 3 years बॅक 3 वर्सां फाटीं आमकां विद्याधीश स्वाम्यान कुमटेन भेटिल्ले तेन्ना सांगलें की आमगेल्या मठाचो जीर्णोद्धार कार्यक्रम करचे आसा आनी तुमगेले एक हाजे बद्दल फक्त आयडिया दिवं का, तुमगेले एक प्रमोशन दिवं का, कसले करचें येतालें म्हणून सांगून तांगेले कसन तांगेले रिक्वायरमेंट आशिल्ले ते घेवन तांणी म्हळें तुमी एक प्रेजेंटेशन करता म्हणून सांगून ते आमी एक 45 मिनिट्साचें पूर्ण मठा कॉम्प्लेक्साचें एक प्रेजेंटेशन केलें. आमचे बरोबर बी आनी 3 आर्किटेक्ट आशिल्ले. प्रिंसिपल आर्किटेक्ट संदीप शिकरे माम आनी तशें वेंकटेश पै मंगळूरचे. स्वाम्यान आमगेले बरोबर उलोवन जायना फुडें डिस्कशनान तूं आमकां एक जबाबदारी दिली की तुमी वीर विठ्ठल मंदिराचें काम तुमी करून दिवं का म्हणून सांगून ते आमगेले नायक कुटुंबीक जावं नावे सिरसीकारांक जावं नाव म्हगेले आईल कुटुंबाचे पै कुटुंब बेळगांवच्या लोकांक मेळिल्लें एक सौभाग्य म्हूण लेखता हांव. आनी स्वाम्यान जे रिक्वायरमेंट दिली आमकां वीर विठ्ठल मंदिराची की मंदिरा कॅपेसिटी आमकां कांय ना म्हणलें की पयलीं फक्त एक 50-60 लोक बसतशिल्ले, पण आतां येयले तेन्ना बसल्यार तांणी कम्फर्टेबली बसका हांगा अशी तांगेली एक इच्छा आशिल्ली. आनी आमकां जबाबदारी दिली की 50 लोकांक बशी कडेन मस्त कंजेस्टेड जाता आनी आमकां थोडी जास्त लोकां म्हणना फुडें हे हॉलांत कम्फर्टेबली एक 400 ते 450 लोक आरामांत बसूं शकतात. तांणी एकच सांगिल्लें की आमकां जालें तितलो नॅचरल एअर येवका म्हणून सांगून म्हणून आमी फस्ट केल्ले व्हड खिडक्यो आनी विशिश्टत म्हणून सांगल्यार हे खिडकीच कसले तुमी पॅनल्स पळयत आसाची मस्त लोकांक ओपिनियन आशिल्लें स्टिलाचे नावे आमी ब्रासाचे कितें करया म्हणून सांगून, पण आमी मूल मठाचे पूर्ण स्टडी केल्ली एक आनी व्हेरी इंट्रस्टींग. विघ्नेश सांगचें म्हणून सांगल्यार हे होड स्वाम्यान आसतना जे मठ केल्ले आसा ते सार्टो म्हणल्या आर्किटेक्टान केल्ले हांगचे. आनी ते बेस्ट फीचर ऑफ दीस टेम्पल वॉज ऑल द कॉलम्स. मोर दॅन हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स वेर दे आर इनिशियली. म्हळ्यार भायले जे कॉलम दिसताचे दे वेर ऑल अष्टकोनी आशिल्ल्यो आनी आमी स्वाम्या म्हळें वील नॉट स्पॉयल दॅट फीचर, वील इनकॉर्पोरेट दॅट इन टू अवर वीर विठ्ठल मंदिर सो दॅट इट वील कमोफ्लेज विथ द रेस्ट ऑफ द एरिया. अँड स्वामीजी होल हार्टेडली एग्रीड आनी आमी ते वी इनकॉर्पोरेटेड दॅट. आनी आमकां अशें दिसून आयलें की ते येना फुडें स्वाम्यान बाकी लोकां बी सांगलें की तुमी पण त्याच ग्रावंडार वर्क कराचें म्हणून सांगून बाकी आर्किटेक्टांक म्हळ्यार वेंकटेश मामा सांगलें आतां तुमी जे कसो कॉलम पळयत आसाची ताजेर धाकल्यो फुल्ल आसाची फुल्ल आमी त्यो 500 नमून फुल्लां डिझायन करून स्वाम्या दाखयले. स्वामीजीक समाधान नाशिल्लें अँड लास्ट दीस वॉज फायनलायज्ड. व्हेरी इंट्रस्टींग स्टोरी. आनी वी वेंट टू तिर्तळ्ळी टू शो दीस हाजे फूल दाखोवच्याक मायन्यूट डिटेलिंग. फॉर अवर फॉर्च्यून की कसले म्हूण खबर ना मूल तांगेले देवाच्या पिठा सकयल एक रुप्यान केल्ली फुल्ल आशिल्ली. इट इज एक्झॅक्टली सेम एज दीस. आनी स्वाम्यांक इतलो खुशी जालें की स्वामी म्हणचे लागले दीस वील इनकॉर्पोरेट इन अवर हाका आनी अकॉर्डिंगली वी फॉलोड दॅट. व्हेरी इंट्रस्टींग कसं म्हणून सांगलें दीस लुक्स लायक ए स्लॅब स्ट्रक्चर बट इट्स अ प्युअरली स्टील स्ट्रक्चर. दीस इज स्टील स्ट्रक्चर. आनी ते जे नवरंग कसं दिसता आसाच्यात वट्टूची दे आर ऑल मेड विथ वूड. आतां तुमी संतोष गुडिकार म्हणून तुमी येल्लापूरचे आसाची. ही इज अ व्हेरी रिनोवड आर्टिस्ट. नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल आपण वर्क करता अँड ही एग्रीड टू वर्क ऑन ह्या टेम्पला वयरी आनी ताका मस्त भावन पण आसा आमगेल्या मठा वयरी. ईच नवरंग कसं जाता इट वेज 4.5 टन
सो 8-9 रंग असायचे. हांग भितर 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 म्हळ्यार 20 टन ऑलमोस्ट भायरी भितर असायचे. सो दे आर ऑल रेस्टिंग ऑन द ट्रसेस. सो इट वॉज अ चॅलेंज टू द स्ट्रक्चरल डिझायनर एज वेल एज टू आमकां आर्किटेक्टा सुद्दां. आणि अभय माम म्हणून आशिल्ले मागीर ही इज अ स्ट्रक्चरल इंजिनियर हियर. सो ही ऑल्सो कोऑपरेटेड व्हेरी वेल. प्रवीण आशिल्लो आनी मागीर आकाश आशिल्लो. कावी आर्ट अशें म्हणना पडयना प्रॉबेबली दीस इज द फर्स्ट टेम्पल अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज. आतां आमी गतशिल्प प्रकार कावी आर्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्बल वर्क. यू कॅन सी दॅट म्हळ्यार कॉलमान एक आसा कावी वर्क आसा दॅट इज कावी आर्ट इज रिफ्लेक्टेड अँड प्लस ऑन द फ्लोर दॅट इज ऑल इनले वर्क अँड इट इज डन इन मुंबय. हांगा खंयचें काम केलें ना. एवरीथींग वॉज डन इन मुंबय. ते इनले वर्काचे एवरी पीस वॉज कॅरीड इन मुंबय अँड दे केम हियर अँड दे फिटेड इट. दीस इज विएटनाम मार्बल एक्चुअली बेसिकली. आणि दीस इज नॉर्मली अशी ले केली ना सोम्याक आशिल्ली की हाजें लायफ वाडोवका म्हणून सांगून म्हळ्यार इट्स अ प्युअर व्हायट. आणि एक ताजे बरोबर आनीक मस्त लागींचे सोम्याक म्हणून सांगलें व्होड सोम्यांक व्हाईट कलर म्हळ्यार खूब आवडत आशिल्लें. सो सोम्याक कसं मन आशिल्लें म्हणून सांगलें आमी कसं वीर विठ्ठल मंदिर करताची तातूंत व्हाईट जास्त रिफ्लेक्ट जावं कित्याक म्हळ्यार व्होड स्वामी खुशी जाताले अशें तांगेलें मन आशिल्लें. सो विएटनाम मार्बल वॉज स्पेसिफीक रिजनारी वी ट्राय टू इनकॉर्पोरेट इन दीस सांतो. अँड सेम कावी वर्क वॉज रिफ्लेक्टेड इन फ्लोर ऑल्सो. प्लस देवाल सरावंडींग आसा थंय पण केलें. हे जे डिजायन जे आसा गोकर्ण मठांत हे सगळे वयर डिजायन आसा गर्भगुडी वयर. वी टूक ऑल द फोटोग्राफ्स. खंयची बेस्ट कावी आर्ट आसा विच वी कॅन डू इट ऑन मार्बल वर्क. वी पिक्ड इट अप अँड सेम वॉज फॉलोड. अँड आकाश गेव ए वंडरफूल एफर्ट. ऑलमोस्ट तुमकां सांगता म्हणून सांगलें वी हॅव डन मोर दॅन 40 to 42 डिजायन ऑप्शन्स. लास्ट स्वामीजी फायनलायज दीस. ऑफकोर्स कसने बरं जाल्लें आशिल्लें आसलें री द एंटायर म्हळ्यार कसना श्रेय आसा म्हळ्यार स्वाम्याल कसं मनांत आशिल्लें तें आमी कोन्न दिलें. आमी केलें म्हणचे किंता देवान आमगेलें करून घेतलें स्वाम्या थ्रू करून घेतलें अशें म्हणून सांगता आमी. आनी एक हे वीर विठ्ठल मंदिराची विशिश्टत कसं म्हणून सांगलें रे विघ्नेश. आमगेल्या मठाक 3 विठ्ठल आसाचे. एक जो देवात आमगेले विराजमान आसा देवालो वीर विठ्ठल आसा आराध्य दैव. एक बसरूरांत आसा दॅट इज दिग्विजय वीर विठ्ठल. आनी गोकर्णांत आसा भूविजय विठ्ठल. दिग्विजय वीर विठ्ठल आमी हांगा ड्रॉ केलें. आनी दॅट इज फस्ट टायम इन कावी आर्ट. विठ्ठलाल केन्ना कावी आर्टांत खंयी केलें ना रेकॉर्ड ना अजुनी पर्यंत. हां प्रॉब्ली दीस इज द ओनली टेम्पल. सो दीस इज हायलायट. म्हणना पडेन हे वीर विठ्ठल मंदिर आयल्यार की आमकां 3 वीर विठ्ठल पळोवचे मेळटाचे. तो गोकर्णचो भूविजय विठ्ठल आनी हो दिग्विजय विठ्ठल बसरूरचो. हे स्वाम्या सांगना पडेन तांकां बी मना मस्त खुशी जालें. स्वामी म्हणचे लागले एक वीर विठ्ठल मंदिरांत तूं 3 वीर विठ्ठल येवं म्हणना पडेन आमी 3 केले. पण भायर कसन करचें म्हूण एक आयलें. कामधेनू रिफ्लेक्ट करया अशें म्हूण तांगेल्या मनांत आयलें. म्हूण आमी सांगलें एक गायची चित्र करया म्हूण सांगून जालें. आनी आमगेले गोकर्ण मठाक स्टोरीक मुख्य म्हणून सांगलें गाय. हे पेंटिंगाचे पयलीं सुद्दां हांगा आमी एक मंडल दिल्लें फस्ट. पण मेन राम मंदिरांतल्यान हांगा भितर येतना एक हायलायट जावपा म्हूण दिसलें. आनी आमकां मनांत आयलें की आमगेले मठाचें कसलें आसा ताजी हिस्ट्री पळयली तेन्ना गाय प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. स्वाम्यान तांगेल्या भाशणान सांगिल्लें अगदी विश्लेशण अगदी सुंदर दिलें ताणें. गाय पैंगिणींतल्यान येना पळय हांगा खंय राबून हे देव भुमीन तूं हे पवित्र भुमींत राबून तिणें दूद दिलें तेची मठाची जागो म्हणून सांगून अबावट 370 years बॅक. सो मठ वॉज कन्स्ट्रक्टेड. सो आमगेल्या मनांत आयलें की ते गायीचें एक रूप हांगा जावका म्हणून सांगून म्हळ्यार कामधेनू म्हणून ताजी सकलपण ताजी वासरान दूद पिवत तशी. आनी पण स्वाम्यान सुद्दां सांगलें हांगा गाय कायम फिरता उरता. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर गाय टू मूव अरावंड. आनी ती गाय शेण घालता आनी एवरीडे हाजी शुद्धी जाता मठाची अशी स्वाम्याल मनांत भावना आसा. पण हाजे वयर जे वटारूख आसा तो आमगेल्या मठाचो अरावंड मोर दॅन 300+ yearsाचो एक रूख अजुनूय स्टील इट इज एक्झिस्टींग. सो तो आमगेले विद्याधिराज एवॉर्ड दिता व्होड स्वाम्याल नांवारी फॉर लायफ टायम अचिवमेंटाक. ताजे वयर हाजे एम्बोस केल्लें एक चित्र आसा सुंदर चित्र आसा. कडेन आमी आर्टिस्टाक सांगलें हावांजेक सांगलें आमकां एक असलो आर्ट डेवलप जावका कावी आर्टान तूं की थंय कामधेनू गाय जावका आनी आमगेल्या मठाचो मूल मठाचो म्हळ्यार वीच हॅज गॉट ए कनेक्शन रूट डायरेक्टली फ्रॉम द डे 1 दॅट इज वटवृक्ष.
सो आम्ही वटवृक्ष पण हाजे मागचे रिफ्लेक्ट केले. सो दिस गिव्स एन कॉन्सेप्च्युअल मठाची आमगेली हिस्ट्री एक फिगरान दाखयतास आनी दिस इज द हायलायट ऑफ द एंटायर कावीवर्ड. आणि आम्ही कावीवर्ड कसले केल्लेच नाही. एव्हरीथिंग डिझाईन कॉन्सेप्ट वर गिवन बाय अस टू आर्टिस्ट हा म्हणजे अँड ही डेव्हलप्ड इट वंडरफुली. ऑफकोर्स ही सपोर्टेड व्हेरी वेल अँड ही इज ऑल्सो डॉक्टरेट इन कावी आर्ट. स्वताक फीडबॅक दिना पडेना आनी एव्हरी कसले आमी धाकटे सुद्दां स्वाम्याला एक विचारणू केल्ले आनी स्वाम्याल इनपुट्स आसात न्ही ल्हान ल्हान पॉयंट म्हळ्यार आमगेले नजरे येनात तसल्यो ते हांता आयले आनी आउटकम इज दिस फिगर. सो दीस शोज की आमकां वीर विठ्ठल मंदिराच्या वाट दाखयता. ही गाय अशी वाट दाखयता. परत थंय वतना पडे ती परत आनी परत आमगेले जेवणाक वच म्हणून वाट दाखयता. So very interestingly, the main doors. This door is never done before. म्हणजे आम्ही कसं संधी वेळार 24 नांव घेताची विष्णुले केशवादी नांव घेताची ते वट्टूची डिफरंट फिगर्स आसात. सटकने पळयल म्हणून सांगल्यार आमकां एवरी फिगर इज सेम. बट स्वामीजीन इतलें पर्टिक्युलरली ताका आमकां डिटेल्स सांगले की एवरी स्टॅच्यू इज डिफरंट. ऑल 24 स्टॅच्यूज आर डिफरंट. एक नांवाक कसन ताका फिचर्स आसाची ते स्वाम्यान सांगून आफ्टर टेकिंग कन्सेंट वी रिफ्लेक्टेड ऑन द मेन डोर. सो दीस इज ऑल्सो हायलायट. पण हांव तशी कोणाक लोकांन आयिल्लो म्हणून सांगलें कितें दिसता आतां की फक्त हें मंदीर आसा म्हूण दिसता. पण स्वाम्याल आयडिया इज समथींग डिफरंट. हाजी मागशी स्वाम्यालेन अनवाळ्याचें किचन आसा. ताजे भायर तांकां न्हांवच्याक म्हळ्यार अनवाळपणान न्हांवन येवच्याक. सो दॅट वॉज द मेन क्रायटेरिया मठांत म्हळ्यार. सो स्वामीजी कॅन टेक म्हळ्यार तांगेले एक जायना पडेना पुजेक येवचे पयले अनवाळ्यार आयले परत तांणी थंय देवा पूज केली. परत मागशी अनवाळ्याचें किचन आसा. तातूंत 2 किचन आसात. एक फलाहाराचें किचन आसा आनी देवाचें नैवेद्याचें किचन आसा. रामदेवा पण थंय नैवेद्य जाता. आनी हय लेफ्ट सायडा आसा. देवाल रायट सायडा आसा आनी देवाल लेफ्ट सायडाक एक ब्राह्मण भोजनाचें आसा म्हळ्यार प्रोग्रामाक केल्लें. आनी बॅक सायडाक 2 रूम केल्ले आसाचे. त्यो म्हळ्यार कोणाक एक सेक्युरिटीक म्हूण सांगून इतलो व्हड मंदीर जाता देखून आमगेले स्वाम्यालेचे कोण शिश्य आसाचे तांणी थंय उरताचे म्हळ्यार बॅक सायडा डोर आंदोलन. आनी फ्रंट सायड भिक्षा रूम आसा. इन ए सिंगल कॉम्प्लेक्स. स्वामीजीन तर पूज करून आयली. तांणी पूज करना पडल्यार भिक्ष करच्या वेळार सुद्दां रामदेवा पांय पडून आयले. पण कसले अनवाळपणाक तांकां कसले तोंदर जायना अशी वी कूड प्लॅन इट. इट इज ऑल डायरेक्शन वॉज गिवन फ्रॉम स्वामीजी. स्वामीजी कसं इन्स्ट्रक्शन्स आसाची वी हॅव सिन्सियरली फॉलोड. हाय आनी विशिश्टत कसं म्हणून सांगल्यार हांगा देवाची एक नवी बांय केल्या मागीर. द बांय फस्ट आमी केली. ते बांयची विशेशत कसं म्हणून सांगल्यार आमी तुमकां जांब्या रुखाची फळ्यो बांयची सायजाचे रिंग्स केल्यो. नंतर आवाळे रुखाचे. देर आर 3 वेरायटीज ऑफ ट्रीज. केन्ना वॉटर लेवल चडटा ते लाकडींतल्यान पास जावन येता उदक. And the medicinal value of that water will increase. Sweetness will increase. That will have medicinal value, which can be comfortably used for आमगेले हाका देवाले नैवेद्याकानी. 3 लेयरांत आमी घाले फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द बेस. अँड इट इज म्हळ्यार आतां ते उदक आसा इट इज प्युअरेस्ट अँड स्वीटेस्ट हायेस्ट मेडिसिनल व्हॅल्यू ओनली यूज्ड फॉर टेम्पल देवाच्या हाजी खातीर मात्र. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आतां नॉर्मली दॅट इज फॉरगॉटन. आतां कोणें फॉलो करनाच. इवन कॉमन पीपल ऑल्सो कॅन डू दॅट पण नेवर फॉलोड. पण स्वामीन स्पेसिफीक जावन सांगलें एवरी इन्स्ट्रक्शन मायन्युटेस्ट पॉयंट वेर म्हळ्यार आमकां स्वाम्यान कसं सांगलें ताजे प्रमाणे हाय केल्लें आसा. कसं न्ही हे ब्रासा रॉड दिसता आसात न्ही. सो दॅट इज मोर दॅन 250 year old. ते देवाल शयना मंदिरांत आशिल्लें आनी ते काडना पडेना ते कसं यूज करची नाका अशें म्हणना पडे. आमी स्वाम्या म्हळ्यार आमी रियूज करताचे. तर खंय यूज करतात तुमी म्हणून विचारलें तांणी. पण आतां स्वाम्यांक सुद्दां मना मातसो समाधान आसा की ते बरे जाग्यार येवन बसल्या म्हणून सांगून. सो ऑल ब्रास आयटम ईच सिंगल ते कसं ब्रासाचे आसा. इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 12 kilo इंडिविज्युअल. अँड दीस इज स्लायडींग फोल्डिंग डोर. एक विशेशता स्वाम्याल मना कितें आशिल्लें म्हणून सांगल्यार आमकां देव आसा न्हय ते एकलो मुल्यांत कोणें वचून बसलो म्हणून सांगल्यार देव दिसता म्हणून सांगिल्लें तांणी. सो इफ सम पर्सन सिट्स देर सो गॉड थंय आमकां देव विजिबिलिटी आसता थंय.
सो सेकंड आनीक स्वाम्याक मस्त काळजी म्हळ्यार मायन्युटेस्ट काळजी घेताय. नेल्यार बसल्यार एज जाल्ल्या लोकांक प्रॉब्लेम जाताले. हांगा सीट्स दवरले, प्लास्टीक सीट हाडून दवरताले. अशें म्हणना पडे तुमी सीट्स प्रोविजन करा म्हणून सांगले. फॉर्च्युनेटली वी हॅड ए ऑफसेट थंय कॉलमा मध्ये. सो वी कूड इनकॉर्पोरेट ऑल द सीट्स. अबाउट मोर देन 75 मेंबर्स म्हळ्यार कम्फर्टेबली एज जाल्ल्या लोकांना हाय थंय बसले, देव दिसता तांकां, देव दिसता. सो दीज आर ऑल फॅक्टर्स वी कूड डू. अँड स्पेशल थिंग इज ए वॉटर बॉडी. एक्झॅक्टली देवा मुखार एक वॉटर बॉडी दवरल्या. इन स्वाम्यांक मना आशिल्ली की एक खंयचे एक म्हळ्यार फुल्ल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर दिसता आसा. देन वी सेड की आमकां एक वॉटर बॉडी हाजी देवा मुखार दवरया म्हणून सांगून. सो मायक्रो क्लायमेट म्हणटात न्हय, म्हळ्यार हाजेन एक थंडसाण आनी परत येता. म्हळ्यार इट इज ओपन टू स्काय. ओपन टू स्काय वेन एअर ब्लोज आउट. सो हे उदकांतल्यान एअर पास जायना पडटा. दीस इज द नॉर्थ. सो नॉर्थांतल्यान हे उदकांतल्यान आयले म्हळ्यार मायक्रो लेवलाक कूल एअर ब्रीज भितर येता उरता. तेजो एडेड टॅक्निकल एडवांटेज. बट आमकां धार्मीक जावन सांगता म्हणून सांगल्यार देवा मुखार एक उदा व्हरचें. म्हळ्यार हुडोड देवस्थानांत पुष्करणी म्हणटाचे आमी. पण हे पुष्करणी न्हय, पण एक धाकलें एक उदका स्टोरेज आसा. आनी स्वाम्याल मनांत आसा की तांत एक कासव दवरका म्हूण आशिल्लो. सो फर्स्ट वी हॅव कासव घाल्लो आसा. प्रॉब्ली इट वील ग्रो नाव. सो इट इज एन ऑस्पिशियस सायन. इट इज अ सायन ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो. म्हळ्यार कुर्म कसं म्हणटाचे, इट इज अ सायन ऑफ स्टेबिलिटी. म्हळ्यार मागीर भुमी फॉर्मेशन जालें हे कासवाच्या हाजे निमित्त बेसारी म्हणून म्हणटाचे. सो दॅट इज ऑल्सो इंडिकेशन. विष्णू लेक रूपा. सो वी इनकॉर्पोरेटेड दॅट. सो ओवरऑल दीस इज अ मेन इम्पॉर्टंट थिंग. अप टू कॉरिडॉर पर्यंत आमी डिझायन केलें हांग पर्यंत. दीस वॉज नॉट दॅर इनिशियली. सो फ्रॉम वीर विठ्ठल मंदिर टू वी कूड कनेक्ट दीस टू द ओल्ड. पण स्वाम्याल मनात एक आशिल्लें की एवरीथींग शूड बी इन व्हाईट. सो मार्बल वॉज द ओनली ऑप्शन. ग्रानाइट एंड वी वोंट गेट सच कलर्स. सो आमी मार्बलाच केले. दीज ऑल डिझायन बाय संदीप शिकरे, मेन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट. आनी कॉरिडॉर वेर डिझायन बाय हिम. सो टू एनकॉर्पोरेट म्हळ्यार तांगेल डिटेलिंग आतां आमी खंय ते भितर लायक ऑल दीज लायन्स एंड एवरीथींग. सो सिमिलर एक हार्मोनी डेवलप जाली म्हळ्यार. सो सिमिलर देव ऑल्सो स्टार्टेड पुटींग द सेम कलर्स. सो हाका कसा डिस्कंटिन्युटी दिसून येना, युनिफॉर्मिटी दिसून येता. एक्झॅक्टली. आनी जालें तितलें मिनिमम आमी कावी आर्ट केलें तकी सुद्दां इट वॉज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड ऑन वॉल बट ऑन द फ्लोर एंड कॉलम्स इन द मार्बल इज द स्पेशालिटी ऑफ दीस वर्क. सो वुडन वर्क आनी आमकां संदीप शिकरे माम तांणी मस्त आमकां सपोर्ट केलो. स्पेशली आय विल हॅव टू mention the name of Satish Tamba, who has done this flooring work, and Santosh Gudigar, who has done this wooden work. Whatever planning आमी कसं सांगलें ना मागीर स्वाम्यान आमकां कसं करचें सांगलें, credit goes to those people who have worked on it. सो होल हार्टेडली आमी तांकां मस्त अभिनंदन करताचे आनी धन्यवाद पण दितात तांकां. आनी स्वाम्याक तर आमी आमगेले पूर्वजन्माचे पुण्यके कसले खबर ना म्हाका. म्हगेले भावाक जावं म्हगेले पुताक जावं आनी केन्ना मेळत की ना म्हण म्हाका खबर ना. पूण ह्या जन्मांत मेळिल्ले. सो विशिश्ट जावन सांगचें म्हळ्यार आमी हांगावन आमी येवन दिल्ली पेक्षा घेतिल्ली जास्त. एक मठ डिझायन म्हळ्यार तातूंत एक पाकशाळा उरता, चंद्रशाला उरता आनी पाठशाला उरता शिकोवच्याक. आमी हांगा येवन पाठ शिकून गेले म्हळ्यार मस्त आर्किटेक्ट्सा बरोबर आनी ह्या मॅनेजमेंटा लोकां बरोबर आमकां मॅनेजमेंट कशें करता म्हणून कळ्ळें. दीस मॅमथ सायज कन्स्ट्रक्शन वर्काक हाऊ दे मॅनेज. ऑफकोर्स इट वॉज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी. स्वामीनाच आमकां हे ऑपॉर्च्युनिटी कोण दिले आनी एक आमी स्वामी कडच्यान शिकिल्ले म्हणून सांगल्यार हांव म्हाका दिसता वट्टू यंगस्टर्साक सांगच्याक इच्छा करता. शांत मन आसल्यार खंयचे परीक्षा पास जावेत आनी तर आमी संयम दवरल्यार खंयचे परिस्थिती पास जावचे येता. आमकां स्वामी प्रत्येक मिटिंगांतू आमी मस्त टेन्स जाता आशिल्ले वट्टू आर्किटेक्ट्स मॅनेजमेंटा लोक
की हे जातलें की ना स्वामीजी जायना हे अशें पण व्यक्त केलें आमी मस्त वेळार कन्स्टंट आशिल्लें पण स्वामी हासता एकच सांगता आशिल्ले शांत मनान देव आसना रे देव करूंक येता तुमगेले प्रयत्न करात देव करूंक येता म्हणटा आशिल्ले शांत रितीन सांगता धैर्य येता आशिल्लें आनी तांगेले संयम इतलो आशिल्ले फ्रॉम द डे वन आमकां आपयले दिवस धरून आज पर्यंत म्हळ्यार लास्ट 2.5 म्हयन्यांत द सिच्युएशन वॉज व्हेरी टेन्स 750-800 लोक काम करता आशिल्ले मॅनेजींग देम वॉज अ डिफिकल्ट स्वामीजीक हे कन्स्ट्रक्शनाचें काम सोडून बाकीच मस्त धार्मीक समाजाचे वयर जबाबदारी मस्त आसाच मठा जबाबदारी पण एक दिवस सुद्दां आमकां अशें दिसून आयलें ना की तांगेले संयम चुकल्या म्हणून सांगून सो म्हण हांव सांगलें की शांतता आनी परीक्षा आनी संयम आनी आमगेली परिस्थिती ती आमकां स्वाम्या कडच्यान व्हड पाठ आमी शिकले एक आनी वट्टू आर्किटेक्टा कडच्यान सुद्दां आनी हे मठ कम्प्लेक्स कसं डेवलप केल्लें आसा स्वाम्यालें स्वप्न मस्त व्हड आसाचें की आमगेलो पूर्ण समाज एक प्रबुद्ध समाज जावका समृद्ध समाज जावका आनी आरोग्यवंत समाज जावका ताजे खातीर तांकां काळजी मस्त आसा ती काळजी हे देवस्थान इतलें जाल्लें पळयल्यार परिपूर्ण जाता म्हणून आमकां तर विश्वास आसा स्वाम्याक तरी तांकां देवाली प्रेरणा आसा आनी ती दिव्य शक्ती म्हण येता आमी आतां स्वामी जे आसा आमगेले तांकां अशी व्यक्ती रुपान आमकां पळोवचें येना एक शक्ती रुपान पळोवचें येता ते आमकां पर्सनल एक्सपिरियन्स मेळ्ळे आनी दीस इन लायफ टायम आमकां एक आमगेले जिवमानांत मेळिल्लें आमकां एक अनुभव यो ताजे पेक्षा जास्त म्हगेलो बाप्पा मोहन जनार्दन नायक हांणी व्हड स्वाम्या वयर मस्त म्हळ्यार तांकां व्हड स्वामींनी विष्णू मठ सोडल्यार दुसरें कसलें नाशिल्लें म्हाका दिसता तांकां हें देवस्थान पळोवन समाधान जालें म्हटल्यार इतलें सांगून हे दिल्या अवकाशाक तुमकां लोकांक धन्यवाद दिता परत स्वाम्याल चरणी व्हड स्वाम्याल चरणी पांय पडत आमगेले कुलदेवस्थान गणपती मामाईक सुद्दां पांय पडत तुमकां धन्यवाद सांगत हांवें विराम घेत थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू